नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. कोलवा पुलिसांनी आदलो मंत्री मिकी पाशेको आड घालो अदखलपात्र गुन्यांव. अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्यान मिकीचेर आरोप. मिकी आड एफआयआर घालचो म्हूण कोर्टान अर्ज. मायणा कुर्तरे बर्थडे पार्टीन ड्रग्साचे ओव्हरडोजान दोग तरणाटे सोंपले. पार्टी करतले डीजे पुलिसांनी केली अटक. पार्टेन ड्रग्स आशिल्ले म्हूण कबुली. आमदार मागतात चौकशी. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेन 12,000 बोगस लावार्थी. मेल्ल्यांचे एटीएम कार्ड वापरून काडटात पैसे. आमदार मंत्री दिता लायफ सर्टिफिकेटी. सुत्रां सांगतात गुड्डूल सावंत न्हयकारू नजो. असोळण्या कावेलोसी पुलार एक्सिडेंटान गेलो तरणाटो. मोटरसायकलीक जिप्सीचो धक्को. ड्रग्स सोऱ्याच्या नेटार पुलार तरणाटे मारतात विली. पुलीस न्हिदल्यात. आमदारांचो आरोप. रेव काडपाचो धंदो फुडल्या म्हयन्या मेरेन जाव येता कायदेशीर. चोरया धंद्याचेर बुडटा सरकाराची येणावळ. कायदेशीर करप सोडून उपाय ना. मुख्यमंत्री उलयलो मिडिया कडेन. आणि 2016तल्या अंडर 16 फुटबॉल चॅम्पियनशीप सर्तीक भारताची तयारी. आशियाई फुटबॉल महासंघाचे टीमीन केले वास्को टिळक मैदान आणि फातोड्ड्या स्टेडियमाचे इन्स्पेक्शन. खबरो विस्तारान. कोलवा पुलिसांनी सोमारा आदलो आरडीए मंत्री मिकी पाशेको आड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केला. अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्यान ताचेर हो आरोप घाला. मिकी आड एफआयआर घालचो म्हूण आयरिश रॉड्रिगीस कोर्टान गेल्लो. केशीचेर मडगांवच्या जेएमएफसी कोर्टान सोमारा सुनावणी घेतली. मंगळाराय सुनावणी चलतली. मिकी पाशेको अजूनय शरण आयिल्लो ना. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात पुलीस ताका सोदतात. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात आदलो आरडीए मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको ख्यास्त फरमायल्या. मिकी शरण येना जाल्ल्यान ताका अटक करची म्हूण मडगांवच्या जेएमएफसी कोर्टान कोलवा पुलिसांक सांगला. अटक वॉरंटाची मुजत कोर्टान 5 दिसांनी वाडयल्ली. मुजत बुधवारा सोंपता. दुसरे वटेन अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्या मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला एफआयआर घालपाचो पुलिसांक आदेश दिवचो म्हूण आयरिश रॉड्रिगीस कोर्टान गेला. सोमारा अर्जाचेर सुनावणी जाली. मंगळारा सुनावणी फुडें चालू उरतली. इतले मजगती कोलवेच्या पुलिसांनी मिकी आड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केला. The court today has heard my application seeking that Kolwa police be directed to register an FIR under section 172 of the IPC against the absconding convict Miki Pacheco. The court has adjourned the matter for further arguments for tomorrow. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या. बंदखण चुकोवंक मिकी फरारी आसा. कोलवा पुलीस ताका सोदता आनी मिकी सुप्रीम कोर्टान आपली फेरविचार याचिका येतली तो मेरेन कादयेन वचचो ना म्हूण लिपचोरया भोंवता. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. मायणा कुर्तरे शेनवारा राती जाल्ल्या एका बर्थडे पार्टीन दोग तरणाटे सोंपले. ड्रग्साच्या ओव्हरडोसान सोंपले म्हूण दाट दुबाव. डीजे एलिस्टन डिमेलोन वाडदिसा निमतान केल्ले पार्टीक 35 तरणाटे आशिल्ले. पुलिसांनी एलिस्टनाक अटक केल्या. पार्टीन ड्रग्स आशिल्ले म्हूण एलिस्टनानूय खंय पुलिसांकडेन मान्य केला म्हूण पुलीस सांगतात. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावंक जाय म्हूण आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड मागता. मायणा कुडतरेचो रॉडसन मोंतेर आनी कोम मडगांवचो पारस रायकरकाराच्यो कुडी कुडतरे डीजे एलिस्टन डिमोलाच्या घरा फाटल्यान मेळ्ळ्यो. शेनवारा राती एलिस्टनाच्या घरा बर्थडे पार्टी आसली. सुमार 35 तरणाटे ह्या पार्टीन वांटेकार जाल्ले. चड प्रमाणात ड्रग्स घेतिल्ल्यान तांकां मरण आयलें असो दुबाव आसा. ह्या पार्टीन ड्रग्साचो वापर जाल्लो हे एलिस्टनान खंय मान्य केला अशें पुलीस सांगतात. We are investigating from all different angles, including consumption of alcohol and narcotic drugs. So till now, what have you found? Any found for this place? Some substances resembling that of narcotic drugs found at the scene, and we are sending it for the laboratory for examination.
या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावची अशी मागणी कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या. Now we have to go to the crux of the problem. कितको कॉमर्स चलते and हुई कॉमर्स चलते. I think there should be a thorough inquiry, and those who are involved have to be brought to book. So I feel the police also are delaying the matter. Drugs used to be freely available in the north. I am making a statement now. It's available in the south. रॉडसन आणि पारजाच्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवा हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत धाडल्यात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे 12,000 बोगस लावार्थी मेळ्यात. 8 कोटींचे पेन्शन खात्यान वसूल केला. लावार्थी मेळ्ळे तरी तांचे लागींचे ATM कार्ड वापरून अकाउंटांतल्यान पयशे काडटात म्हणपाची गजाल चवकशेन उक्ताडार आयल्या. हे फाटभुंयेर खात्यान लावार्थींकडच्यान लायफ सर्टिफिकेट घेवंक सुरवात केल्या. मात आमदार मंत्री सर्टिफिकेटी दिता आसत जाल्यार लावार्थी गुड्डुलसावा करपाची शक्यताय न्हयकारून नजो म्हूण सुत्रां उलयतात. ही येवजण वर्साक 322 कोटींचेर पावल्या आणि लावार्थी 1,32,000. ज्येष्ठ नागरिक, जाणटे, निराधार बायलो, अपंगूळ, अनाथ आणि HIV पिडितांक दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने खाला सरकार अर्थीक आदार करता. योजने खाला वेगवेगळ्या गटांतल्या लावार्थींक म्हयन्याक 2,000 ते 3,500 मेळटा. 1,32,000 लावार्थ्यांचेर सरकार वर्साक 322 कोटी मोडटा. मात सध्या ह्या योजनेन बरीच गुड्डुलसावा चल्ल्यात. लावार्थ्यांक मरण आयले तरी तांच्या नांवार पयशे वतात. कितलेशेच बोगस लावार्थी आसात. आता मेरेन समाज कल्याण खात्याक 11,175 बोगस खाती मेळ्ळ्यात. DSS बोगस खाती. ज्येष्ठ नागरिक 9,317, निराधार बायलो 1,153, अपंगूळ 686, HIV पीडित 0 खाती, अनाथ 19 खाती. खात्यान या लावार्थ्यांक पयशे दिवप बंद केला. खात्यान बँकेच्या सगळ्या शाखांक DSS येवजणेच्या खात्यांची माहिती दिवंक सांगल्या. आता मेरेन खात्यान मरण आयिल्ल्या लावार्थ्यांच्या खात्यांतल्यान 8,05,26,000 वसूल केल्यात. संबंधित बँकांनी हो डेटा खात्याक दिला. DSS येवजणेचे कितलेशेच लावार्थी सोंपल्यात. मात समाज कल्याण खात्याकडेन तांचो सारको आंकडो ना अशें सुत्रां सांगतात. कितल्याशाच मरण आयिल्ल्या लावार्थ्यांची बँक खाती तांचे घरचे ऑपरेट करतात. ATM कार्ड वापरून ते खात्यातले पयशे काडटात. ताका लागून समाज कल्याण खात्यान सगळ्या लावार्थ्यांक लायफ सर्टिफिकेट दिवंक सांगल्या. लायफ सर्टिफिकेटीचेर आमदार आनी खासदारांची सय घेतली म्हूण हो प्रस्न सुट्टलो म्हूण खात्री ना अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात. थंय गुड्डुलसांवां न्हयकारूं नजो. लायफ सर्टिफिकेटीचेर सय करतना लावार्थी प्रत्यक्ष हजर रावंक जाय. DSS लावार्थ्यांचेर सरकार म्हयन्याक सुमार 26 कोटी 75 लाख मोडटा. म्हळ्यार एप्रिल 2014 ते मार्च 2015 मेरेन सरकारान 322 कोटी लावार्थ्यांक वाटल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. असोळणा कावेलोसी राती एक्सिडंटान एकल्या तरणाट्याक मरण आयलें. कुंकळेचो अमित लोटलेकराचे मोटरसायकलीक मारुती जिप्सीन धपको दिलो. धपक्या सरशी ताचो पांय कापलो. मोटरसायकलीक उजो पेटलो. हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका मरण आयलें. कावेलोसी एका 5 स्टार हॉटेलांत अमित आसतालो. ताचे पुलाचेर ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार खंय भुरगे विली मारतात. पुलीस कांयच करिनात म्हूण बाणावले आनी वेळीचे आमदार उलयतात. ही गाडी जिप्सी दोन्ही टायर वयर काय उडी मारताली, विली मारताली. आणि जे पळय व्हेकल जे पळय हा ते चल जाल्यार आख्खे गाडी ओरिजिनल जे पळय टायर बी आले ती चेंज केल्या आणि ताका लागून ती गाडी कंट्रोल आयला आणि ती इतली स्पिडीन गेल्या ताका लागून तो भुरगो मेला. आमी कितले फावट सांगले मनीस पुलीसमॅन डिप्लॉय करून रातचे कित्याक रातचे भुरगे पिवन भांगर जातात. हिंगा पुलीसमॅन डिप्लॉय करपाक जाय. आमी पुलिसी सांगलेली पुलिसी तितले ते म्हणटा हाफ आर्म पुरा थँक्स पडटा पुलीस बेस्ट जावपा जायना. कोणी पुलीसमॅन तेगे आयकपा जाय. कोणी ते एक्सिडेंट केले ते नविलींग भुरगे ते कितें विली मारताले हांगेन जिप्सी घेवन. तर जिप्सी आहा ती तेंगेली सद्याक ते टायर भायर चेंज केल्ले. RTOन कितको पास केले हो पास जाले उपरांत ते टायर चेंज केले जाल्यार चोवपा जाय. हेंय चोवपा जाय. ह्या भुरग्यांनी सोरो पिल्याय पूण ड्रग्सूय घेवन जाल्यार कित्याक आजकाल भुरगे जायत कडेन ड्रग्साचें जाता. हाजी हांव PI उलयतालो सर्टन एरियान तुमी रावंड वच म्हूण रातीचो कित्याक भुरगे ड्रग्स घेताय. घेवया एक विराम.